क्लाउड हब आतां इतलें सगळें जालें, ही लढाई जिखली, आतां निमाणें तुका ऑक्शन सगळ्या लिजांचें जाय काय यू वील सपोर्ट द कॉर्पोरेशन? नो, वी आर व्हेरी क्लियर. आमकां कॉर्पोरेशन जाय कित्याक म्हण आमकां ते प्रायवेट इंडस्ट्री आमी पळयले आतां 40 वर्सां आमी पळयल्यात, ते कांय सुदरपाचे नात. कोणूय येवन दी, हांगाचे मनीस आसले आनी भायरचे मनीस आसले. आनी भायरचे मनीस तो वेदांता आसलो, ही वॉज डुईंग मॅक्सिमम, ताचे मेजॉरिटी मायनींग गोंयांत ताणेंच केलां. आनी तो बरो मनीस न्ही, सारकें सांगता तुमकां, बरो मनीस न्ही, ताका हांगा दवरून कांय फायदो ना. सो इफ सम मोर पीपल कम फ्रॉम आउटसायड लायक JSW, अडानी एंड ऑल, ते सारके करचे नात. दे वील नॉट डू एनीथींग प्रॉब्लम. आमी कितें म्हणलें, तुमी सगळें ऑप्शन लीज आहात, तुमचे मायनींग ब्लॉक्स आहात, ते कॉर्पोरेशनाक दी. आनी कॉर्पोरेशन एक्स्ट्रॅक्शन कॉन्ट्रॅक्ट दितालो. तो एक्स्ट्रॅक्शन कॉन्ट्रॅक्ट कोणायकी घेवंक जाता. They can give it to Chogle, Salgaonkar, Timlos, or they can give it to some society. They can give it to mine workers cooperative. कोणायकी दिवंक जाता ताका. ते मात्र बेश्टे मिनरल काडपाचे, सगळे प्रोसेस करपाचे, सगळे मिनरल्स काडपाचे आनी मागीर ते सरकाराक दिवपाचे आनी सरकार मागीर ते विकताले. सारकें. That is the only model that will work in Goa. We don't want auction. But then the corporation will be headed by some politicians. No. ते आतां केलां ते सारकें न्हय. चीफ मिनिस्टर कॉर्पोरेशनाचो चेअरमॅन केला, तो सारको न्ही. यू नीड अ प्रोफेशनल पर्सन. There are many people in all the corporations. There are 12 corporations all over India. You can get very good people from those people to run the corporation. In the mining sector in Goa, there are many people whom I know who are very good managers who can run the corporation. From Dempo Group, from Chogle Group, from Salgaonkar Group, they can easily be appointed to as chairman to run the corporation because they know how to do mining. Correct. The chief minister amka naka. He does not have the time. सो तूं म्हणटे खरें पॉलिटिशियनांनी मायनींग कॉर्पोरेशन जर हातान घेतलें ते फायद्यान येवपाचें ना. आनी देन द मायनींग कंपनीज दे ऑलवेज से कॉर्पोरेशन मरे ते खड्ड्यार पडटलें, प्रॉफीट ना. सो तूं म्हणटे बरोबर कॉर्पोरेशन जर करतले जाल्यार एक्सपर्ट थंय येवपाक, पूण एक्सपर्ट केन्ना येना. EDC आसा आमचें, IDC आसा, ताचेर एक्सपर्ट ना, ताचेर पॉलिटिशियनूच आयले. सो परत मायनींग कॉर्पोरेशनाचेर पॉलिटिशियन येतले. कोण काय अशें म्हणपाचें ना न्ही की बाबा नॉर्मा आल्वारीस शी इज अ गुड एडवोकेट, शी नोज अबाउट मायनींग, ताका चेअरमॅन कर किंवा. There is one thing I want to say to the Goan people. Yes. आता इतली वर्षा we have fought for mining. We have fought to stop this kind of illegal mining. Yes. आता सरकारान ये orders दिले, they are taking it in their hands. Is it not time for Goans to come out and put the pressure on government, start to understand and speak about, let us have a corporation. आम्ही परतून ते Very nice. Good. What is the point? We have fought Good. for 20 years. Very nice. We have shown that mining is not necessarily the backbone of Goa in the sense of we can do limited amount of mining, clean mining, good mining. Yes. People in the mining areas can be happy. Why are the Goans still not coming out? Very nice. Why are Goans not taking up this issue? Because सांगूंक जायना ते we don't understand. आता 20 वर्सां आमी केले सगळे. You have got an order now. Now at least through your TV station and your newspaper, I am appealing to the Goans. Yes. Please come out and put pressure on the government for the kind of mining we want.